दक्षिण गोयच्या पुलीस अधीक्षकान काणकोण, मडगांव, फोंड्या आणि वास्को उपविभागीय पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली। परतून जावपी नीट परीक्षेच्या फाटभुंयेर कायदो आनी सुवेवस्था तशेंच परीक्षा मुक्त आनी नितीमत्वाच्या वातावरणात जावची हाची खात्री करपा खातीर नियाळ घेतलो। दक्षिण गोंयांत अणू नीट परीक्षे खातीर वट्ट 4 परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था केल्या। तातूंतले 2 वास्को, 1 फोंड्या आनी 1 कुंकळ्ळी। बसके वेळार परीक्षा केंद्रांचेर सुरक्षा, येरादारी नियंत्रण, उमेदवारांची सुटसुटीत हालचाल आनी कसलेच गैरव्यवहार जावचे न्हय हे खातीर गरजेचे उपाय हांचे विशीं चर्चा जाली। नीट एग्जाम जी जावपाची आसा ती 21 तारखेक जावपाची आसा आनी ताका लागून पुलिसेन जयत तयारी चालू केल्ली आसा। कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त आनी ताजी एक्चुअली कितें तयारी जाल्या हाका लागून SP सावथान आज एक मिटींग कंडक्ट केली। हातूंत भितर SDPO काणकोणा, SDPO मडगांव, SDPO फोंडा आनी SDPO वास्को अलॉंग वीथ त्या रिस्पेक्टेड जुडिस्ट्रिक्शनांतले PI हांची जी तयारेक लागून आनी सेक्युरिटीक लागून तांणी मिटींग कंडक्ट केल्ली आसा, तांकां मार्गदर्शन केल्लें आसा। त्याच बरोबर कितें फॉलोअप करचे, कितें रुल्स पाळचे, खंयची खबरदारी घेवची हाची तांणी म्हायती त्या प्रत्येक ऑफिसराक दिल्ली आसा। ही जी एग्जाम जावपाची आसा ती 4 सेंटरान जातली। फोंडा, वास्को 2 आनी काणकोणा, कुंकळे 1 सेंटराक। सो ह्या SDPOची आनी पुलीस ऑफिसरांची आज SPन मिटींग घेतिल्ली आनी तांकां मार्गदर्शन त्या भशेन केल्लें आसा। हाजी फाटली हें म्हणजे गेल्ले खेपेक पेपर जो लीक जाल्लो ताका लागून खबरदारीचो उपाय म्हूण तांणी एक्स्ट्रा सेक्युरिटी आनी स्टेप्स हे पुलीस आपले तरेन घेवपाची तांणी मार्गदर्शन तांकां केल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवचें नांव गौरंग प्रभू मर्तनाका।